मोविन गुदिन्हो जो जॉइन जाला तो कोर्तालीम सिटा खातीर जॉइन जाला. दाबोलीम सीट युतीचे हातूंत आमकांच उरतलो. हे युतीचें महत्व ताका खबर ना, त्या खातीर तो तशें. बट ही हॅज ऑलरेडी कन्फर्म सेइंग दॅट आय विल कॉन्टेस्ट दाबोलीम सीट ऑन अ BJP टिकेट. दाबोलीम युतीच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन आसा. वी आर द कंटेस्टंट फॉर दॅट आनी ती मे चूज करताली. म्हाका दिसता BB7 जे डिसिजन घेतलां तें गोंयच्या कल्चर, गोंयचे संस्कृतीक आनी गोंयच्या मातयेंत जें कितें चलता तें जगोवपा खातीर मागीर ती इरिस्पेक्टीव ऑफ कम्युनिटी तांणी तें डिसिजन घेतलां. आनी हें डिसिजन तांणी मुखार व्हरपाक जाय, कारण फाटल्या फावटी ते फाटीं सरले. त्या खातीर ही परिस्थिती आज निर्माण जाली. BB7 जर अशीच मुखार गेल्ले ज्याचो सपोर्ट सदांच आमचो सपोर्ट मोगो पक्षाचो सपोर्ट तांकां आसतलो आनी BB7 आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशे दोगांनी मेळून हें आंदोलन उबें करपाचें थारायलां. आनी मोगो पक्ष पूर्ण शक्तीनिशी तांच्या फाटल्यान आसतलो, प्रोवायडेड दे गो फॉरवर्ड. सनसेट क्लॉज काडपाक आमी सुरवाती पसून सुतोवाच केलो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर हे आशिल्लो मुख्यमंत्री तेन्ना आमचे जो अध्यक्ष आसा मोगो पक्षाचो तेन्ना ताजे कडेन हो विशय मांडिल्लो. त्या नंतर नऊ मामलेदार आनी मोगो पक्षान रिप्रेझेंटेशन केल्लें आनी हे सगळे आज फलदायी जाल्लें आसा. हो जो मूळ जो एक्ट केला तो मोगो पक्षान केला आनी मोगो पक्षाचेर सगळ्याचे जे हे आसा अंतर्गत विशय आसा सगळ्या गोंयचे ते मोगो पक्षाक जाण आसा. आनी त्या खातीर जो क्लॉज आमी विड्रॉ करपाक सांगताले ते काल विड्रॉ जाला. खबर आसा ओल्ड गोवा टू कदंबा रोड जो आसा ती पणजी हो पूर्ण जावना. येता त्या 6 म्हयने भितर म्हजो पूर्ण फ्लायओव्हर सोडून बाकीचो रोड 6 म्हयने भितर हांव पूर्ण करपाचो प्रयत्न म्हजो. डिले कारण कितें? खुबशे कारण डिले आसा, कारण ताका एक्झिस्टींग जो टॉपोग्राफी आसा त्या हेची दोंगराची ती वेगळे तरेन आसा आनी त्या खातीर लेवल करपा खातीर आमकां भरपूर फिलिंग करचें पडलें. भरपूर फिलिंग केल्या नंतर तें आमकां बसचें